नमस्कार. आज एक खास मुलाखत आमी तुमचे खातीर घेवन आयल्यात. आमचे मदीं आसात अमित बाब पालेकार. अमित बाब, तुमकां आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. सगळ्यान पयलीं तुमकां परबी दिता इतल्या खातीर तुमी राजकारणांत पावल दवरलें आनी त्याच पक्षान तुमकां रोखडे CMाचे उमेदवार जाहीर केले, CM पदाचे उमेदवार. हे एक इतलें सहजासहजी मेळना. तुमकां दिसता सोंपेपणान मेळ्ळें तुमकां काय ताजे फाटल्यान एक कितें तरी एक राजकीय तपश्चर्या आशिल्ली, तुमची मतां आशिल्ली आनी किंवा लक्षात आयलें तुमकां? कारण इतल्यो वर्सांचे राजकीय पक्ष हांगा आसात, इतले वर्सां काम करपी लोक आसात, आम आदमी पक्षानय अनुभवी लोक आसात, पूण तुमी आयले आनी तुमी येदें व्हडलें पद हातासलें. इतले दिसता आतल्यान की मॅरिट्स हेज इट्स समटायम्स यू नीड मॅरिट्स. मॅरिट्सानच वयर सरतात मनीस. हय, फक्त गव्हर्मेंट जॉबाक घेवपाक जाय जाल्यार मॅरिट्स नाका. ताजे खातीर पयशे जाय पडटा, ताजे खातीर कनेक्ट जाय पडटा. पण आम आदमी पार्टी आज जेन्ना म्हाका हे उमेदवारी म्हाका दिल्या आनी हो जो मान दिला की CM फेस म्हणून, आवट ऑफ आयडेंटिफिकेशन ऑफ टॅलंट. आनी म्हजे 2 म्हयने हांवें काम पळयलें न्ही ताणें, हांवें कशें केलें, कशे तरेन पार्टीक काम केलें, कशे तरेन लोकां कडेन जुळ्ळो, कशे तरेन संबंद लोकां कडेन आयले आनी कशे तरेन लोकांतल्यान एक विचार तयार जालो नवो निर्माण. आनी त्या विचाराक आज तांणी हे फेस दिले आनी ते फेस म्हजे आनी म्हजो विचार, पार्टीचो विचार एक संबंद आयिल्लो, जुळून आयिल्लो, कोलेट जाल्लो जो फेस आसा तो म्हणजे हांव. हातूंत भितर एक धाडसय आसा. कारण तुमी पार्टीक जॉयन जाले आनी ताजे नंतर तुमकां एक बरो इश्यू मेळ्ळो, तो ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर, बेकायदेशीर स्ट्रक्चर. थंय तुमी बसून एक म्हणजे अक्षरशः जिवाची पर्वा करनासतना तुमी उपासाक बसले आनी सबंद गोंयचें लक्ष तुमचे कडेन लागलें. वेगवेगळे लोक येवन तुमकां मेळपाक लागले. ते एक टर्निंग पॉयंट जालें अशें दिसता. खुबशे विशय आसा. म्हणजे जशें हांवें कोवीड वेळार काम केल्लें जें आसा पळय तें लोकांनी पळयलां. आय एम व्हेरी एग्रेसीव वेन इट कम्स टू पिपल्स रायट्स, फायटींग फॉर देर रायट्स. आनी एज लॉयर असल्या कारणान एक 22 वर्सां म्हाका आतां प्रॅक्टीस करत जाली. लोकां कडेन संबंद आयल्यात, लोकांची आमी भरपूर कामात केल्यात. आनी बिंग अ लॉयर इट हेल्प्स मी. समटायम्स कशें आसता, सो मेनी ऑफ देम लीगल एड कोर्टा कडल्यान मेळटा ती वेगळी आसता. पूण देर आर सो मेनी who look forward to a lawyer who is well known, who is reputed, who has done well in his career, की आमकां ताणें डिफेंड करचें पण he can't afford. I never said no to anybody. आज 50% वयर म्हज्या ऑफिसांतल्यो केसी हांव फुकट चलयतां. तातल्यान एक समाजकार्य जाता. म्हजी आवय आसा, म्हज्या आवयन 25 वर्सां काम केल्लें आसा. 25 वर्सां वयर आज ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळ्या रितीन काम करतात. ताजें श्रेय आज म्हाका मेळटा, ताजें पुण्य म्हाका आज मेळटा. म्हज्या आज्यान केल्लीं कामां, म्हज्या बापायन केल्लीं कामां. पालेकर म्हणून जें कुटुंब आसा सांताक्रूजान भयंकर फामाद आसा. आनी फामाद म्हणजे ते प्रत्येक सामाजीक, सोशल, एवरी बॅकग्रावंड वी आर कनेक्टेड टू पीपल. बिकॉज केन्नाच आमचें घर आनी दार कोणा खातीर बंद आसलें अशें जालें ना. काळजाय उगडी आशिल्ली, दारूय उगडी आशिल्ले, घर उगडें आशिल्लें आनी अशे लोक आशिल्ले. म्हाका एक न्ही मनान भितर एक प्रश्न आयलो, तो तुमकां विचारून दिसता. अमित पालेकाराक हांवूय वळखता. अमित पालेकाराचो संबंध पत्रकार म्हणून आयला. तुवें म्हाका केन्नाय फोन केला की याद आसा आमी केन्नाय बातमी दिल्यात की कोणी तरी डिस्ट्रेस, कोणी तरी अडचणीन आसा, ल्हान भुरग्यांक मोबायल मेळना अशें वेळी तुवें फोन केलो की आपूण मोबायल दिवपाक तयार आसा. अमित पालेकार हो भंडारी समाजाचो मनीस म्हणून हांव वळखनाशिल्लो. अमित पालेकार हो एक तडफदार वकील जो गरिबा खातीर उबो रावता. तुका स्वता हें आवडलें की भंडारी समाजाचो फेस म्हणून तुका? न्ही, कशें आसा पळय, इफ इट वॉज ओन्ली दॅट भंडारी समाजाचोच म्हणून एक क्वॉलिफिकेशन करून जर तयार केल्लो म्हाका, जाल्यार इट वॉज व्हेरी बॅड थिंग. देन इट इज एब्सोल्युटली कास्ट बेज. हांगा तशें ना. एक सुशिक्षीत, एक इंटेलिजंट, एक विजन आशिल्लो मनीस, एक सोशल लायफान काम केल्लो मनीस. जशें तूं म्हणलें की यू डिडंट नो अबाउट माय कास्ट, पूण हांव जें काम करतालो तें सगळ्याचें मेळून एक ज्या कम्युनिटींतलो आसा, ज्या कम्युनिटीक अजून पर्यंत चान्स मेळना. 60 वर्सां जाली, जसो तसो आमी कितलेंय म्हणू, पूण जो लेवल तांकां ट्रिटमेंट मेळपाक जाय आशिल्लो तो मेळना. तातल्या मनशाक एकल्याक आयडेंटिफाय केलो. सो इट इज, आय थिंक, प्युअर कोइन्सिडन्स दॅट इट हॅज हॅपन्ड. बट खंय तरी कोइन्सिडन्स म्हणटा न्ही. कोइन्सिडन्स म्हणजे हय, ऑफकोर्स इट इज वन ऑफ द. तूं एक एग्रेसीव, एक बरो राजकीय नेता जावंक शकता, मुख्यमंत्र्याचो फेस जावंक शकता आनी भंडारी समाजाचेंय प्रतिनिधित्व करता. दोन्ही जाता. म्हणजे एक उपेक्षीत समाजाक वयर काडप पार्टीन हेल्प केलो. बरोबर. दुसरी म्हणजे जशें म्हणटा पळय, जात ही आमी तयार केल्या.
वेगवेगळ्यो जाती आमी तयार केल्या आपल्या कर्तृत्वान आमी वयर सरता आज एज्युकेशन आनी म्हज्या कर्तृत्वानूय हांव वयर सरलो पूण अशे उपेक्षीत समाजांतले भरपूर लोक आसा स्पेसिफिकली ओबीसी समाजान गावडा आसूं कुणबी वेळीप भंडारी अशे वेगवेगळे आसा जांकां न्ही सोशली बॅकवर्ड दे आर सो तांकां कशे तरेन वयर काडप सी बेसिकली डेवलपमेंट इज when every part or every integral part of a state every प्रत्येक विकास हो प्रत्येक मनशाचो मनशाचो जावपाक जाय येदी व्हडले स्ट्रक्चर उबे केले कोट्यांनी रुपयाचे पूल बांधले कांय अर्थ ना सामान्य लोकांक जर फायदो ना सामान्य लोकांक जर लायटी खातीर रडचें पडटा उदका खातीर रडचें पडटा लायटीची बिलां भरपा खातीर रडचें पडटा जाल्यार तो विकास कसलो ते पूल पूण ताका म्हाका नाका एक सांगात म्हाका एक सांगात हो एक ट्रेंड बरो काय वायट तुज्या नदरेन की खंयच्याय जातीचो जी जात बहुसंख्य आसा त्या जातीची मतं मेळपा खातीर त्या जातीचो मनीस वेंचून काडून ताका सीएम उमेदवार म्हणप नाही पळय एज अगेन आय एम सेईंग दॅट जाती वयल्यान हो विशय आयलोच ना विशय कितें आसता की आज आम आदमी पार्टी पक्षाचे कन्व्हेनर आसा ते सारस्वत आसा आमचे बरोबर सगळ्या जाती रिलीजन मुस्लीम आमचे बरोबर आसा हिंदू आसा कॅथलीक आसा आमी कोण जात म्हणून मेंबर करून घेना आज ते मेंबर जाता कारण ते ऑनेस्ट आसा ऑनेस्टी शूड बी द क्रायटेरिया फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग स्ट्रॅटेजी जावं येता नाही स्ट्रॅटेजी आम्ही कशें सरळ आसता उलोवया, आम्ही सरळ उलोवया, कारण कशें आसा पळय, आमी सरळ उलोवया. सी देर इज नो आमी- मिन्सिंग वर्ड्स आय एम नॉट इन द कोर्ट हियर हांवूय तुका कशें आहा की म्हाका मुलाखतींतल्यान म्हाका एक सबस्टन्स एक राजकीय विचारधारा मुखार आयिल्ली जाय जी गोंयची बरें घडयतली 60 वर्सां जालीं गोंयांत जें चल्लें पळय हय. आय कॉल दॅट एज कास्ट पॉलिटिक्स हय टुडे आज जर एक उपेक्षीत समाजाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार इट इज नॉट कास्ट पॉलिटिक्स इट इज ऑपॉर्च्युनिटी बरोबर इट इज ऑपॉर्च्युनिटी टू ग्रो टू लेट दॅट पर्टिक्युलर सेगमेंट ग्रो बरोबर अँड टेक होल ऑफ गोवा टुगेदर सो जी विचारधारा लोकांची आसा की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नो लेट्स गीव इट अ बॅकसीट इट इज नॉथिंग लायक इट यू हॅव टू अंडरस्टँड आज म्हजे कडेन विजन आसा म्हजे कडेन इंटेलिजन्स आसा शक्ती आसा ते विजन फुडें व्हरपाची आणि हांव जर असो विचार करत की राजू नायक is not my person, he should never be taken into confidence, then it is the worst thing that I can ever think of. म्हजे कशें आसा आज तुमी फोंड्या सारक्या वाठारांत वचात आज थंय खुबशे भट आसात सुपारी विकता अजून बरोबर विकतात सामकें कुळागरान काम करता हात म्हणजे मातयेन खणपाचें सगळें काम करता आसा अशे कितलेशेच लोक आसा Exactly. आमी एका ओल्ड एज होमान गेलो तेन्ना म्हाका थंय एक जाणटी बायल मेळ्ळी शी इज फ्रॉम अ व्हेरी एलिट बरोबर उच्च वर्णीय हातली म्हणपाचें म्हणजे ती म्हणपाक लागली पूण आपलो पूत म्हणपाक लागली गोंय सोडून गेला आपल्याक केन्ना फाटल्यान पळयलो ना आमी म्हणलें तुका कितें जाय म्हाका म्हणपाक लागले आपल्याक तूं बरोसो चश्मा हाडून दिता काय म्हणून आतां हे जर तूं पळय जाल्यार गोंयचे जे वेल नीट स्ट्रक्चर आसा तें तुका कळटलें म्हजें बालपण नाशनोडकाराच्या घरा आनी केकऱ्याच्या घरा जालां म्हाका केन्ना ताणी भंडारी म्हणून उपेक्षीत करूं ना पूण राजकारण्यांनी आमकां उपेक्षीत केलें न्ही हांव तशें म्हणना हांव अशें म्हणटा अशें की आज खंयचे जातीचें नांव घेना पूण एक जात खंयची ती म्हणटा आपूण प्रबळ जात सगळ्यांत चड मतदान आमच्या जातीन आसा तेन्ना आमचो मुख्यमंत्री जावपाक जाय आमचो प्रत्येकाचो एक व्यू पॉयंट आसता व्यू पॉयंट कसो तयार जाता की सदांच कोणाची उपेक्षा जायताली न्ही की देन रेव्होल्युशन बिल्ड जाता बरोबर आनी तें रेव्होल्युशन खंयच्यान उपेक्षा म्हणल्यार कशें आसता इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज कश्यो मेळना जाता पळय राजकारणान मुख्यमंत्री जावप भंडारी समाजाचो म्हणजे तांचे प्रश्न पयस जावप म्हाका दिसता राजकारणान खंयचोय मुख्यमंत्री जालो जाल्यार गोंयच्या प्रत्येक समाजाक बरोबर घेवन वचपाक जाय आतां तो समाजा खातीर राजकारणी हो गोंयकारांचो पर्रीकार हो जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो ताज्या मंत्रिमंडळांत सगळ्यांत चड मंत्री भंडारी समाजाचे आशिल्ले मुख्यमंत्री म्हणून जो पर्रीकार गोंयाक मेळिल्लो आनी ताज्या मागीरची भारतीय जनता पार्टीची वाटचाल जी आसा पळय ती तुज्या आनी म्हज्या दोळ्या मुखार आसा भाईंचे जे राजकारण आशिल्लें आनी आयचें जें राजकारण आसा जमीन आसमानाचो फरक आसा भाईंच्या राजकारणान आमी पार्ट आशिल्ले बरोबर भाईन केन्नाच तो दुजाभाव करूं नाशिल्लो न्ही आज कित्याक जाता आज जो कार्यकर्तो बीजेपीचो आसा ना कार्यकर्तो सामान्य तुका एक सांगता हांव भारतीय जनता पार्टी उबी कोणी केली भारतीय जनता पार्टी उबी केली आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी ज्या बहुजन समाजातल्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टी उबी केली त्याच भारतीय जनता पार्टीक आज कित्याक दिसूंक लागला की आपल्याचेर अन्याय करता कार्यकर्त्यांचेर अन्याय करता उत्पला सारक्या तांच्या चल्याचेर अन्याय करता हे सगळे विचार तुम्ही लक्षात घेत जाल्यार भाईची भारतीय जनता पार्टी आनी आजची भारतीय जनता पार्टी यू कांट कंपेर इट दे आर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पक्षाक पर्याय जावंक शकता
जालो तयार जावपाक शकता हो विशय फाटीं उरलो आमी पर्याय जाला आमी तांकां फाटीं उडोवन फुडें सरतले आयज न्ही ही जर्नी हॅज जस्ट बिगन दीस इज जस्ट द स्टार्ट आयज ही सुरवात जाल्या पळय फुडलो पळय 20 वर्सांचो आमी आंकड्यांनी उलोवया कितले जागे तुमकां मेळूं शकता अशी म्हज्या म्हायती प्रमाणे आज जे अशे तरेन चल्ला पळय सरकार आमचें जातलें अशें म्हाका खात्री आसा आम आदमी पार्टी स्वबळाची सरकार करूं शकता तुका सांगू हांव जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता भंय आसा पळय ताका लागून ओपनली आज येना अजून पर्यंत आमी सरकार घडोवन आशिल्लो सो आमी तांकां एक भंय कितें दिसता आरे फाल्यां चुकून जे आयले ना जाल्यार हे भारतीय जनता पार्टी हे काँग्रेसवाले आमचेर बदलो घेतले काय म्हणून हाका लागून दबक्या आवाजान उलयता आमी तुमचे बरोबर आसा तुमकां मतां आसा पण आमी फ्री भोंवपाक शकना कारण ह्या राजकारण्यांनी तांच्या मनान भंय केला बरें फाटल्या वेळार तुमची पार्टी एक आयडेंटिफाय जाल्ली एक अल्पसंख्यांकां बरोबर ती चडशी 66च्या पुरती मर्यादीत उरिल्ली आनी थंय मागीर त्रास जालो खंयच्या एका कम्युनिटीचेर जर अवलंबून रायत जाल्यार अशी अडचण जाता तुमी आज सगळे कडेन दिसतात आम आदमी पार्टी सर्वे करता वेगवेगळे आंदोलन करता वेगवेगळे प्रकल्प घेवन मुखार आयल्या फाटले जर हांव स्वता मानता फाटल्या 2 वर्सांत जर खंयची एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी रुलींग पार्टी ह्या तांकां शक्य आशिल्लें पूण अशे तरेन प्रकल्प घेवन आनी आंदोलन करून लोकां मेरेन पावपी एकमेव पार्टी काँग्रेस सुद्दां न्ही ती आम आदमी पार्टी आशिल्ली तुमी म्हाका सांगात खंयच्या तालुक्यान किंवा जिल्ल्यान तुमकां चड बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा गोंयच्या नॉर्थ टू सावथ हांव आतां प्रत्येक जाग्यांचेर भोंवलो हय एक पेडण्यान आमी मातशे कशें आसा जशे तरेन आमी पावूंक जाय आशिल्ले तशे आमचे कार्यकर्ते पावले ना बरोबर पूण बाकी तूं काणकोण म्हण ते 70 म्हण म्हाका सगळे कडेन लोक आसा म्हाका तुजे क्रमवारीन सांग थोडे सीट सांगले जाता पूण ह्या मतदारसंघान तुमकां सामको लोकांचो बरो तेंको आसा प्रत्येक मतदारसंघान हांव भोंवता तेन्ना दिसून येता की प्रत्येक उमेदवारा बरोबर भरपूर लोक आसता आतां ताजो रिजल्ट कितें येतलो तो हांव आज सांगूं शकना तो मतदार ठरयतलो मागीर पूण आमी आतां इवन आतां तूं कळंगुटी म्हण तूं सालिगांव आमी एक उमेदवार वेगळो दिला आमी नवे चेहरे दिल्या आमी लोकांक एक होप दिला आमी रेगुलर आशिल्ले तांकां दिवना आमी खंयची तुका सांगलें आमी घाण साफ केली आमची घाण साफ केली बाकीची तुका खबर आसा आमी कितें म्हणटा तें पूण दयानंद नार्वेकार आनी दुसरो हांवें घाण म्हणलें तुका दयानंद नार्वेकार काय जाली हांव काय म्हणना अशें हांवें तुका इतलेंच म्हणलें दयानंद नार्वेकार किंवा महादेव नायक हे जे पळय कितें लोकांनी वापरिल्ले चेहरे नाही कशें आसा तुवें महादेव नायकाचें कार्य पळोवना हांवें ताज्यो दोन टर्माच्यो पुस्तिके पळयल्यो आनी हांवें हाजें कार्य पळयलें लास्ट आशिल्लो तो ताजें सुभाषाचें आनी तूं महादेव नायकाचें कार्य पळयत काम पळयत कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार यूल बी सरप्रायज आय वॉज सरप्रायज दॅट पीपल रिजेक्टेड हिम फॉर वॉट एवर रिजन्स ऑर ताका बीजेपीन तेन्ना उडयलो काय म्हणून मुद्दामून सो ते जर कार्य पळयत जाल्यार लोकांनी एक गोश्ट पळोवपाक जाय की महादेव नायकान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर केलां कितें दयानंद नार्वेकाराचें म्हाका उलोवपाचें ना आमचे संबंद ना ताचे कडेन आतां विशयूच सोंपलो हांवें केन्ना कितें म्हणलें आनी ताजें तुवें तात्पर्य काडलें तातूंतल्यान म्हाका दिसता लोकांक कितें कळपाचें तें कळ्ळें हाजेर आनी कांय भाश्य करची न्ही पूण महादेव नायकाचें काम आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन महादेव नायक जुळिल्लो आसा आज तो 300-400 लोक जेन्ना ताच्या मिटिंगाक येता ते 300-400 लोकांची नांवां घेवन तांकां वळखता दॅट इज अ ट्रू पॉलिटिशियन बरोबर आरोप सगळ्यांचेर जाता बरोबर हांगा बीजेपीन 34 जे नांवां दिल्या 28 खंयचे 28 हांगा थंयचे हाडिल्ले मनीस हांगा रेप चार्जीस आशिल्ले वुमन मॉलिस्टेशन चार्जीस आशिल्ले चोर म्हणून चार्जीस आशिल्ले हांकां सगळ्यांक टिकेटी दिल्या आनी त्या लोकांक आज ते उदो करून भोंवता पूण एक प्रामाणीक कार्यकर्त्याक तातूंत स्थान ना तांचे कडेन पणजे सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना तांचे कडेन तांचो स्पोक्स पर्सन जो आसा पळय वेर्णेकार सच अ गूड पर्सन आय हॅव मेट हिम सो मेनी टायम वॉट एन ओरेटर वॉट इंटेलिजंट पर्सन ताका कित्याक स्थान ना बरें उत्पल पर्रीकर मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन आय थिंक देर शूड नॉट बी एनी डावट अबाउट इट ताका कित्याक स्थान ना उत्पलान सांगलें कोणूय दुसरो उमेदवार दिया आपूण फाटीं सरता तांकां कित्याक तो मनीस मेळना दॅट मिन्स वॉट इज द क्रायटेरिया सेल्फीश मोटीव ऑफ विनेबिलिटी तुम्ही जर उत्पल आमी विनेबिलिटी वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट उत्पल पर्रीकर म्हणलें तुमी तुमचो उमेदवार फाटल्यान घेवपाक तयार आसात आमी सांगिल्ले उत्पलान जर इच्छा आसा पार्टीन येवपाची आमी तांकां मोकळेपणान घेतले तो पार्टी घेवंक शकना कित्याक घेवपाक शकना हो प्रश्न आसा ताणें कांय सांगलें ना की बाबा आपल्याक एक परंपरा आसा राजकीय ती परंपरा आपण सोडू शकना आणि ह्याच परंपरेन रावन ज्या परंपरेन जी परंपरा म्हणटा त्या परंपरेन ताजो मात सुद्धा आदर करूना परंपरा म्हणून ताणें बंद केलें ताजे भितर कशें हा भारतीय जनता पक्षान लोक ते पक्ष तांकां बंडी करपाक दिना आनी मुस्कटदाबी करता
अशा परिस्थितीन ह्या पक्षांतल्यान एकलो कोण तरी बंड करता. एक So, सांगता तुका हांव. हय. परंपरा म्हणटा तो पिंजरो आसता, सामकें तो इतलोसो आसता तो इतलो आसता. बरोबर. इतलो पिंजरो इज युअर पार्टी. परंपरा इज व्हडलो पिंजरो, पण पिंजरो हो पिंजरो आसता. ना, जेन्ना तुमच्या party पिंजऱ्यांतल्यान जर- पक्षी भायर जर- सरता, आता बाकीचे- गरुड झेप घेवपाक नाही, शिकपाक जाय. आता- उत्पल शूड टेक वन थिंग. आय विल टेल हिम इज आय डोंट नो इज एज वेदर इज यंगर और ओल्डर देन मी. गरुड झेप घेतलो जाल्यार पडपाची तयारी करपाक जाय. हय, सारकें. परंपरेची नाही, न्ही. बरोबर जी आहे. परंपरा तुका सांगता की तूं हे खाल्यारूच जगतलो आनी तें तुका बरोबर. मेळना बरोबर. आनी तूं खायनासतना रावतलो मरतलो. नाही पण फाल्यां जर सगळे जर निमाणें कशें आसा की उत्पल पर्रीकाराक तेंको दिवप किंवा दुसरो एक पर्याय पळय, दिवप आनी पणजेन भितर बरो उमेदवार जिखून हाडप. वाल्मिकी बरोच. वाल्मिकी So, म्हजो तुम्ही- बेंचमेट. so- वाल्मिकीक आमी कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो. वाल्मिकीचे काळीज पळय तूं. तो सांगता उत्पर पर्रीकर येवपाक तयार आसा, आपूण फाटीं सरपाक तयार आसा, वी वील सपोर्ट यू. सामकें खरें. पण आज एनीबडी कॅन गॅरंटी वॉट इज गोइंग टू बी द फ्युचर, वेदर You are समबडी इज इलेक्टेड अँड गोज बॅक टू द सेम That is परंपरा. true. पण ताणें अशें म्हणलां लोकांक कसो ना, आसा ना, न्ही, लोकांक एक दिसपाक जाय की आतां आयडियोलॉजी जी आसा पळय ती ताजी ही बऱ्याची आसा. बरोबर. आनी आयडियोलॉजी घेवन आपूण ज्या मनशांनी ज्या परंपरेन आपल्याक मात आदर दिली ना, ज्या परंपरेन आपल्याक वयल्यान 2 दाणे घाले आनी सांगलें ह्या पिंजरानूच राव तूं, बरोबर. थंयच तुजें लायफ म्हणून जग पळोवपाक पावचो ना. सांगता हांव, बरं- पक्षी बरं- उडटात बरं- तेन्नाच बरं, दुसरे कडेन अमित पावता. बाब एक म्हत्वाचो आरोप बहुसंख्य जे पळय आतां भायल्यान पक्ष आयल्या तांचेर जाता तो असो की ते भायले पक्ष बीजेपी खंय रजिस्टर्ड आसा? नाही ना ते काँग्रेस ना, ना, पार्टी खंय तरी register तरी आसा? फाटली 25 वर्सां काम करतात. हय, पण 25 बीजेपीक वर्सां हाडली काम- कोणी आमी? जेन्ना बीजेपी गोंयांत आयली आमी काम केलें. हांव आशिल्लो बीजेपीचो कार्यकर्तो त्या वेळारी आमकां म्हणटाले भायले पक्ष म्हणून. आज भायलो पक्ष आनी भितरलो पक्ष कोण तो म्हाका कोणूच सांगना. जे गोंयांत 2 पक्ष आशिल्ले, MGP आनी मागीर गोवा फॉरवर्ड आयले, ह्या दोगांयनी गोंयचें कितें केलें? ज्या मनशान ज्या पक्षांचेर टिका करून करून आपली 3-4 सीट जिखून हाडले, त्याच पार्टेक जॉयन जावन सरकार घडयलो. 2.5 वर्सांत तें सोडलें आनी 2.5 वर्सां नंतर परत बोवाळ घालो आनी आतां वेगळ्या पक्षान आयले. हे गोंयचे पक्ष काय एक पार्टी जी 5-7 वर्सां जालीं हांगा कार्य करता, जे कार्य विरोधी पक्षाचे आशिल्ले ते कार्य आम आदमी पार्टी करता, बरोबर. ते गोंयकारांचे प्रश्न घेवन वयर काडटा. बरोबर. तो पक्ष ना, पण काळजा कडेन तुम्ही लागीं जाला. परत- आनी आजची परिस्थिती पळय तूं. परत आनी एक प्रश्न लोक विचारतात ते फुकट सगळें दिवपाचें पळय आसा न्ही, आमी वीज फुकट दितले, उदक फुकट दितले, हें जें पळय कितें आसा न्ही, हें परत खर्च वाडयता अशें तुका दिसना? म्हाका खंयच दिसना. सिंपल खर्च खंय वाडटा? अटल सेतू 800चो 1200, 600चो 800 जाता तेन्ना. बरोबर. जुवारीचो 800चो 1600 जाता, तो खर्च वाडयता. हांव म्हणटा जी गोश्ट 800-900 कोटीन करपाक शकता ती 600 कोटीन करुया. ताजे जे 200-300 कोटी वाचता पळय, त्या तितल्याच बजेटान ते काडून परत लोकांक दिवया. हातूंत भितर फ्रीबी न्ही. इट इज देयर रायट. इट इज गोईंग आउट ऑफ देयर टॅक्सीस वीच इज यूज फॉर करप्शन. वी आर स्टॉपिंग करप्शन. करप्शन बंद करून जे वाचतले हय. ते पयशे लोकांक परत दिवया. बरं. अजून त्याच- पर्यंत लोकांक त्याच- कोणी कितें दिला? त्याच करप्शनाचो इशू मुखार घेवन वता आसतना मायनींग इंडस्ट्री, मायनींग जर ज्यो पळय आमच्यो आतां चालंत अश्यो पळय ज्यो लिजीस आसात त्यो जवळ जवळ 100 आसात. तांचो लिलाव केलो जाल्यार 1000 कोटी रुपया आमच्या ट्रेजरीन येवंक शकतात. तुमची पॉलिसी कितें? ह्यो ज्यो पळय कितें लिजीस आसात तांच्यो पावणी करप काय ना? मायनींग स्टार्ट करप हो मुख्य इशू आसा. कसो स्टार्ट करतले? मायनींग पयलीं म्हणजे सुप्रीम कोर्टान कितेंच ऑब्जेक्शन ना. सुप्रीम कोर्टान सांगलें तुमी मायनींग रिऑक्शन करा म्हणून. एक्झॅक्टली. सो रिऑक्शन देम. एक्झॅक्टली हांव तेच म्हणटा. गोंयकारांक कितें जाय? रिऑक्शन ती कोणीय घेवं विकत, ना, ती पण- कोणीय लिजार नाही, घेवं. तुम्ही तुमचं पार्टी रिऑक्शनाक सपोर्ट करता? वी आर सपोर्टिंग मायनींग स्टार्टिंग विदीन 6 मंथ्स. कशाय फॉर्मान आसूं 6 म्हयन्या भितर आमी मायनींग स्टार्ट करतले. हय. ती एक्चुअली 2.5-3 वर्सां पयलीं स्टार्ट जावपाक जाय आशिल्ली. सरकार ह्या पावण्यार फेल जाल्लो आसा. बरोबर. कारण यू आर लुकिंग एट ओन्ली 1000 crores ऑर वॉट एवर. आय एम नॉट शुअर ऑफ द फिगर्स. बरोबर. पण एक गोष्ट लक्षात घेता, मायनींग सुरू जाता तेन्ना थंयचो ट्रक सुरू जाता. थंयचो ट्रक सुरू जाता गॅरेज तेन्ना ते सुरू जाता, समृद्ध सामान्य जाता. लोकांक ताज्या येता. बरोबर ताजे ग्रोसरी स्टोर सुरू जाता. ग्रोसरी स्टोर सुरू जाता तेन्ना पणजेचो होलसेलर ते ग्रोसरी घालता. बरोबर. पणजेचो ग्रोसरी स्टोर जेन्ना घालता तेन्ना हांगाचो लेबर ती सामान उबारता. बरोबर. इट इज गॉट एन इफेक्ट फ्रॉम अ लेबर हू लिफ्ट बरोबर. दॅट बॅग
टू दॅट होलसेलर टू द आज रिटेलर. आज मायनिंग कित्याक सुरू जायना आज मायनिंग सुरू जायना सेल्फिश कारणाक लागून, कारण थंय चोरपाक काय मेळचें ना एकदां कॉर्पोरेशन जाल्या उपरांत. ना कॉर्पोरेशन चोरपा मेळटा हांव तें म्हणत ना हे पळय म्हणजे ते सरकाराक चोरपाक जाय म्हणूनच मायनिंग चोरपाक जाय हे पळय मिनरल आमचे, माती आमची, सगळें आमचें हय. जे आमचे ताजे हक्क आमकां मेळपाक जाय. सारकें ते प्रॉपर चॅनलान करपाक जाय. तुम्ही आय हॅव बीन तूं पार्ट ऑफ आतां हांव तुका सीएमाचो कॅन्डिडेट हय. पदाचो कॅन्डिडेट म्हूण पळयता. मायनिंग तुवें आतां म्हाका सांगलें की हे ज्यो पळय कितें मायन्स आसात लीज आहात तांची पावणी करून योग्य लोकांक जे हायस्ट बिडर आहात तांकां दितले. दिवूंक जाय. See, basically law has to be followed. दिस इज द पॉलिसी. पॉलिसी इज व्हेरी सिंपल. लेट्स रिज्यूम मायनिंग. आज गोंयच्या लोकांक जाय मायनिंग रिज्यूम जाल्ली. Yes. कशाय रितीन जावं, Yes. अशें आसूं फायनली लोकांच्या तोंडान पावपाक जाय. येस ते चमच्यान खाव, हातान खाव, अशें बरोव. बरोबर आनी ताजो जो रेव्हेन्यू आसा तो लोकांक मेळपाक जाय आनी सरकाराक मेळपाक जाय. बरोबर. आमची बजेट जी आसा पळय परत परत हांव म्हणटा तें सेल्फ सफिशियंट हय. आनी स्वयंपोशक सस्टेनेबल. म्हणजे मायनिंग अशें जावपाक की प्रदुशणाचे रास जावपाक जायना. कारण मायनिंग वाडटा तेका अर्दान एग्रीकल्चर वाट लागता. 57 मिलियन टन्स आमी एक्सपोर्ट करतात. बरोबर. तो पयसो कोणाक मेळना. शाह कमिशन ताजेर पूर्ण बडी मारीत आसा पूण कसलेंच इन्व्हेस्टिगेशन इतले वर्सान जावना. म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें की ज्या गोंयच्या चुकार लीज होल्डरांचेर सर्वोच्च न्यायालयान बडी मारल्या तांची चवकशी करपाक लायल्या ती चवकशी तुमी करतले. 10 वर्सां जाली SIT बसयल्या. एक्झॅक्टली 10 वर्सां जाली 1-2 ऑफिसर थंयच बसयल्या. Exactly. ते थंयच आसा. ते काय करनात. Whether they are incompetent or whether government is incompetent. As soon as we look at those papers, we'll get to know. आमच्या हातान ते मेळटले केन्ना जेन्ना when we are we will तुम्ही लोकांक उतर दितात की तुम्ही we will take appropriate action against every offender. Very We have nice. to take it. We Very have to nice. see कशें आसा सरकारान एक जबाबदारी फिक्स करपाक जाय बरोबर. आनी रिकवरी करपाक जाय जाल्यार रिकवरी पयलीं करून दाखोवपाक जाय. शाह कमिशनान म्हणलें पर्रीकारान म्हणलें 35,000 कोटी. ताजे नंतर कोणे तरी 15,000 कोटी म्हणलें. मागीर पर्रीकारान CA बसयले ताणें म्हणलें 4,000. ते कोणे तरी मागीर नवें सरकार आयलें ताणें म्हणलें ना ते 350 कोटी. 350 कोटी येनात आतां 4,000 कोटी. 3 कोटी तरी रिकवर करून दाखयात. एक्झॅक्टली. इतले तुम्ही SITचेर स्पेंड केले. 3 कोटी तरी रिकवर करून दाखयात. पूण मायनिंग डंप ऑप्शन जाले. कोविडाच्या टायमार ते कोणी खंय व्हेले तेंय खबर आसा Exactly. सगळ्यांक. सो कितें आसा न्ही, जेन्ना तुजें इंटेन्शन रॉंग आसता, बरोबर. हेतू रॉंग आसता, तकलेन भितर फक्त आनी एक आसता की स्वार्थ आनी चोरपाचें आसता. करप्शन, चोरप. हे तुजे जेन्ना हेतू आसता तेन्ना तूं केन्नाच कोणाचें बरें करूंक शकना, स्वताचें सोडलें जाल्यार. अमित बाब दुसरो प्रश्न गोंयचो आमी एक अर्थवेवस्थेचो मेन आतां कोण जाला म्हणटा टुरिजम इंडस्ट्री. टुरिजम इंडस्ट्री अशेंच जालां. आमी पळय भांगराची तांतयां दिवपी कोंबडी म्हणटात आनी कोंबडीच कापपाक सोदतात. 100%. आज ज्या पद्दतीन टुरिजम जालां ते अक्षरशः लोक बेकार लाखांनी लोक ताजेर अवलंबून आसात. बरोबर. आनी मायनिंगूय बंद टुरिजमूय बंद. सो हें टुरिजम परत सस्टेनेबल फुटाचेर उबें करपाक तुमचे कडेन कितें योजना आसात? सिंपल गजाल. आज लोक दुबय कित्याक वता? हय कित्याक वता? कारण थंय फॅमिली ओरिएंटेड सगळें आसा. बरोबर. कितें आशिल्लें दुबय 15 वर्सां पयलीं? सामकें. पूण आज जेन्ना हांव हांगा पॉलिटिक्स जॉइन जावच्या पयलीं हांव फॅमिलीक घेवन दुबय जेन्ना गेल्लो एक हॉलिडे करून येवया म्हणून, दुबय सगळे भशेन सगळें फूल आशिल्लें. इतली गर्दी, लोकांचे थंय कनेक्ट, लोकांक थंय म्हज्या भुरग्या खातीर म्हाका थंय कितें आशिल्लें, म्हजे खातीर एंटरटेनमेंट आशिल्लो, म्हजे बायले खातीर थंय एंटरटेनमेंट आशिल्लो, सगळ्यां खातीर शॉपिंग आशिल्ली, सगळ्यां खातीर जेवण आशिल्लें. गोंयान कितें आसा? दर्या आमचो सैम आसा म्हणून आमी चल्ल्या. पूण सरकारान कितें फॅमिली ओरिएंटेड केलां तें म्हाका सांगचें. कांयच करना. कारण आमी पयशे वेस्ट करता खंय वचून. ज्या जाग्या वयल्यान ट्युरिस्ट आमकां केन्ना वर्सांतल्यान 50 येता पळय, थंय वचून आमी 2.5-3 कोटीचे पयशे वेस्ट करता. कारण कित्याक आमच्या टुरिजम मिनिस्टराक थंय बायले भुरग्यांक घेवन हॉलिडेक वचपाक जाय. आमचे GTDC आसा, बाकीचे आसा, तांकां थंय वचून मजा मारून येवपाक जाय म्हणून ते करता ते. वाय कांट यू डू इट इन प्लेसीस वेर यू स्पेंड इट रायटली इन प्लेसीस. सोशल मिडिया गोंयान बरे टुरिस्ट येवचे. गोंयचे लोक न्ही आसा पळय, दॅट्स ते सुंदर. तांकां एक क्रिएशन जे मार्केटींग शूड बी कम सी द हार्ट ऑफ गोवन्स. सामकें. गोंयान तुवें करपाक जाय अम्युजमेंट पार्क्स, नॉट गेमींग झोन्स. एक्झॅक्टली. सगळे गोंयान येता ते भुरगे. तूं म्हाका सांग, तुजी जर 2 भुरगे आसा, डू यू थिंक ऑफ कमिंग टू गोवा इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग? नो. एक्झॅक्टली. सारकें. सो वाय हॅव यू नेवर थॉट ऑफ दॅट फॅमिली टुरिजम? थायलंडाक कित्याक वता? आज गोंयच्यान कितले भारताभरांतल्यान फॅमिली टुरिजम, थायलंडाचें नांव बदनाम आसूं पूण थंय फॅमिली टुरिजम कितलें वाडलां. सो वाय नॉट दिस? स्लोली गोंय थायलंड जातलें, गोंयचें नांव बदनाम जातलें. दुसऱ्या अर्दान जालां अशें की क्लायमेट चेंजीक लागून हय. आमचें पळय सगळें बीच टुरिजम आहा तें सामकें इन डेंजर. कारण आतां दर्या लेवल वाडटलें उदकाचें तें
दर्यावेळो गिळंकृत करतले, कारण आमी त्यो सेन्सिटीव दर्यावेळो पळय ज्यो आसात थंय इतले शॅक्स घालपाक दिल्यात आनी इतल्यो नावाडग्यो टुरिजमाच्या नांवा खाला स्किम्स हाडल्यात की ह्यो बीच आर इन डेंजर. आतां फॉर एग्जाम्पल हांगचेंच जर उदाहरण, हे इतले कॉस्टली बीच फ्रॉम मिरामार टू दोनापावल, इतले तरेचे हॉटेलां येतात, 5 स्टार येतात, थंय कोण तरी येतात ते मोडून उडयतात, जे कितें मँग्रुव्स आसा ते सगळे काबार केल्यात, झाडां आशिल्ली ते उडयल्यात. सो हे अशे तरेचे टुरिजम आमकां धोको निर्माण करता. हे मान्य करपाक जाय आमी. वी आर ब्लेस्ड टू हॅव नेचर्स ब्लेसिंग्स. एक्झॅक्टली. बीच आमचे बरे सुंदर आसा, बरोबर. एनआयओ आमचे बरोबर आसा, गोंयांत आसा. एक्झॅक्टली. हॅव यू एवर थॉट ऑफ युटिलायझिंग दर सर्विसेस टू फायंड No, आउट they हाऊ have डू वी been, एंटरटेन? no, they have already been utilized. They have been utilized only for filing reports. Exactly. आमचो CZMP plan is not in place. Exactly. So why is CZMP एक not in खंयचे तरी place? मायनिंग कंपनीची एक व्हडलें बार जी येता, खंय तरी कार्वळे किनाऱ्याचेर लागता, तो किनारो पेड्यार जाता सोंपलो. आनी NIO रिपोर्ट दिता, कांय जायना. NIO रिपोर्ट दिता, कोण कझिनोस, कांय जायना. मांडवी कोको संदर्भात बीच म्हणून आसा पळय निल्ला, नेरूल Exactly. सायडीन, म्हजे आजोळ तें ल्हानपण आमी वाडले ते भाटी म्हणून पडटाली, म्हणजे 200-300 मिटर बीच आसताली. हय. ऑलिव्ह रिडली टर्टल्स थंय येवन तांतयां घालताले आमी ल्हानपण आसतना. ना ती बीच उरल्या, ना ते कासव उरल्या, एक्झॅक्टली. ना त्या जाग्याचें संवर्धन उरलां. उदक आज वयर पर्यंत तेकता. म्हाका दिसता कशें आसा न्ही, आमी वचूंक जाय लोकां कडेन, आमी जाणून घेवंक जाय. हांव गालजिबाग वता, हांव मोरजी वता, हांव सगळें पळयतां. हांव सगळ्या लोकांचे हांव जुळिल्लो आसा, म्हाका खबर आसा. बरोबर. हांव त्या शेक ओनरां कडेन जुळिल्लो आसा. तांकां जर तूं सांगात की तुमी बीच सांबाळा, तुमचे धंदे ना, तुमी पण सांबाळा, शेक- अशे तरेन हांव गेला कलंगूटचे एक शेक ओनर जाका कलंगूट कॉम्पिटिशन चलता म्युझिकल. हाजेर एक वेगळें म्युझिक, ताजेर एक वेगळें म्युझिक आनी ताजेर एक वेगळें म्युझिक. तुका डिफिकल्ट इतलो कर्कश आनी कान फुटपी आवाज. कारण एकूच कारण आसा, कंट्रोल ना सरकाराचो ताजेर. पळय कशें आसा, म्युझीक इज पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री. थंय कासव येवपाकूच शकना. कशें आसता, 2 गजाली आसा. म्युझीक इज पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री. गोवा पीपल कम फॉर म्युझीक. हय. म्युझिकल जे लॉज आसा गव्हर्निंग दीस साऊंड लॉज, बरोबर. and why can't we change them in such a manner that you don't disturb people but don't let corruption happen? आज सकाळी 5 पर्यंत म्युझिक चलताच. बरोबर. कारण कशें चलता, पुलिसांक कितें दिवन, हाका ताका कितें दिवन. Exactly. हांव म्हणटा सगळे एक वेगळे वेगळे कायदे करून कंट्रोल करात. बरोबर. तांकां प्रॉपर परमिशनां दियात. कायदे सगळे आहात. लोकांक कायदे कायदे आसात, कमिटी आसात, पुलीस त्यो कमिटी, Exactly. लोक कोणाक आज गोंयच्या हेतून आनी. थळाव्या मनशाक कलंगूट दर्यावेळेचेर वचपाचें केन्नाच सुचना. तो म्हणटा हांवूय थंय खूब तेंप वचप जालो पळय. पावल्यार. हांवूय खूब तेंप जालो हय, पावल्यार. एक्झॅक्टली. हांव जागे बरें, सोदता, म्हाका भुरग्यांक घेवन आमच्या वचप कार्यावळीच्या त्या निमाणे कडेन परत डायरेक्ट पॉलिटिक्साची येता तेन्ना भंय दिसता लोकांक. कितें जाण म्हणटी की लोक आतां म्हणटात कोणीय जिखून येवं, निमाणें सरकार भारतीय जनता पक्ष करतले. कारण कितें? ना हे दीस इज रॉंग नोशन. आय थिंक हे खंय तरी बदलपाक जाय. तांकां खबर आसा ते चोर म्हणून, काय जायना, फक्त हे चोर आपले पयशे वाडटले आनी सरकार घडयतले. हो तांच्या मनान एक संबंध आनी गैरसमज जाला न्ही. हांव गोंयकारां कडेन एक आव्हान करपाक सोदता आज की हो विचार बदला. नाही, हो विचार बदलत जाल्यार सगळे बदलतले. तुमचे जे जिखून येतले ते क्रॉस ओव्हर करचे नात. आमी पयले म्हणजे एफिडेवीट दिताच. ते एफिडेविटाक काय पॉलिटिकल काय अर्थ ना. Exactly. आता पयर एकल्यान वचून देवा कडेन मागलां आनी देवा कडेन आमच्या- उतर तेच दिलां तुका सांगता न्ही. आनी तांणी काय ते पयलीं तेच जे पळय ते मागपी न्ही, तांणीच सोपूत घेतिल्लो आनी तो मोडलो. बोडगेश्वर देवळान म्हाका अजून याद आसा कोणी शपथ घेतिल्ले ते. आमी म्हाका दिसना आमच्या कोणाचे कापात जाय, पूण म्हाका दिसता कित्याक ही गरज पडटा की देवा कडेन वचून शपथ घेवपाची. स्वता कडेन तुमी मान्य करूंक शकना. आमी जे उमेदवार हाडल्या पळय ते सारके अशे उमेदवार आसा जे प्रामाणीक आसा. फायनली यू आर आन्सरेबल टू पीपल. आमी लोकां कडेन वतना आतांच सांगता, एक तुमी आमकां चान्स दिवन पळयात. आमी जर परफॉर्म करपाक शकले ना, पण लोकांनी जर तुका येवन सांगलें की तूं आयलो जिखून पळय, आमची कामां जायनात, आमकां नोकऱ्यो जाय, आमकां अमकें जाय तमकें जाय, तूं रुलींग पार्टीन वच. आमी जेन्ना आतां पळयलां आसतलें अशे रुलींग पार्टीन नाशिल्ले लोक आसा पळय, तांणी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां थोडी करून घेतली. आमचो आमदार जो रुलींग पार्टीन आशिल्लो तो कित्याक फेल जालो? दॅट मिन्स यू डोंट हॅव टू बी इन रुलींग टू गेट वर्क डन. यू हॅव टू हॅव द एबिलिटी टू मेक द गव्हर्मेंट वर्क फॉर यू. सी इट इज डेमोक्रेसी की आमचोच आमदार थंय मंत्री आसा म्हणून थंयच डेव्हलपमेंट जावप. देन CM हॅज फेल्ड अस. इफ दे से ना तुका जर काम करपाक जाय जाल्यार आमच्या मंत्र्याक निवडून हाडा, अमक्याकूच हाडा बरें, एक म्हणून. सांग म्हाका, निमाणो म्हजो प्रश्न, हय. गोंयचे आमदार फुडारी भ्रश्ट काय लोक मतदार भ्रश्ट? सी खंय तरी फुडारी भ्रश्ट जावपाक लोकूय जबाबदार आसता, पूण लोकांची तूं चूक करपाक शकना. लोकांची परिस्थिती कितें जाल्या तांकांय खबर आसा. 5 वर्सां आयज हाका निवडून दिलो की 5 वर्सां तो परत आमच्या दारान येवचो ना.
त्यामुळे ते कितें म्हणटा आज कितें फायदो मेळटा तो काडया रे 5 वर्सां आनी वखद येतलो पूण तो जर विचारात बदलत न्ही आज तो बदलला आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणटाले सांताक्रुजान की करोडांनी पयशे जाय म्हणून कसलीच गरज ना लोक आज जे विचार सांगता ज्या जाग्याचेर लोक म्हणटाले इतले कोटी लागतले म्हणून थंय 1 रुपया मोडपाची गरज ना आनी ते सांगता आमकां कसलीच गरज ना तूं फक्त आमचे कडेन आसतलो हाजो होप आसा म्हणून तुका आमी निवडून हाडटा म्हणून आज तो आवाज जाला फूल सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आवाज जाला कित्याक जाला तांकां एक होप निर्माण जाला आय वील नॉट डू करप्शन एंड आय वील नॉट लेट एनीवन एल्स डू करप्शन म्हणून तो जर मनीस प्रत्येक गोंयकार असो विचार करत न्ही जसो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनात जाला तसो विचार आज प्रत्येक गोंयकारान करत इंदिरानगर म्हणून तांचें नांव बदनाम आशिल्लें की पयशे घेवन वोट मारता म्हणून ते म्हणटा कांयच नाका केन्नाच नाका आमी केन्ना घेवूय ना म्हणून आमचें नांव वायट करताले म्हणून हे लोक असो जर विचार त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशिक्षीत आनी जो कमी म्हणजे जो गरीब मनीस आज जो असो विचार करता तो विचार आज प्रत्येक गोंयकारान करत न्ही आनी काल तुवें पळयला एका आमदाराक लोकांनी जाल्यार चपलांनी मारतलो म्हणून नॉर्थ गोवान खबर आसतलें खंय ते हो जो प्रश्न जर प्रत्येक आमदाराक गोंयकार करूंक लागत न्ही जाल्यार गोंय कशें सुदारता ते पळय करप्शन वील एंड बिकॉज ऑफ पीपल ओनली थँक्यू व्हेरी मच जे तरेची जापो म्हाका तुमचे कडेन जाय आशिल्लो तशी तुमी दिल्यात अमित बाब पालयेकार आदवोगाद आनी आम आदमी पक्षाचो मुख्यमंत्री पदाचो चेहरा तांचे कडेन आमी जी पळय दिलखुलास चर्चा केली हांवें तांकां कांय कठीण प्रश्न विचारपाचो प्रयत्न केला तांणी बरे तरेन जापो दिल्ले आसात फक्त ह्यो जापो कितल्यो खऱ्यो हें पारखोवपाचें काम मतदारांनी करपाचें आसा कारण आतां कांय दिसा भितर वेंचणुकेचो खीण येवपाचो आसा मतदानाचो खीण येवपाचो आसा आनी तुमच्या मुखार कितलेशे पक्ष कितलेशे चेहरे तुमच्या मुखार येवपाचे आसात हातूंतल्यान एक बरो चेहरो वेंचून काडप आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार गोंय सांबाळपाचें हें एक आव्हान तुमच्या सगळ्या मुखार आसा आनी तें गोंय सांबाळपाचें आव्हान जशें मिडिया करतली तशें राजकीय पक्षान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी करप ही सगळ्याची जापसालदारी अशें म्हाका दिसता अमित बाब तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी एक बरी दिलखुलास अशी चर्चा आमचे भितर जाली हांव तुमकां धन्यवाद दिता थँक्यू थँक्यू धन्यवाद ही एक बरी मुलाखत जाली अशे तरेची मुलाखती तुमच्या मुखार आमी घेत रावतले सदांच दर दिसा एक मुलाखत तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले तुमी पळयत रावात गोमंतक TV